प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळजो देव आसा. तो म्हज्या जिवितान काम करता. तसो तो तुमच्याय जिवितान काम करता, कित्याक तो अल्फा आनी ओमेगा आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाजूया. ओब्रोहोन तालामा शिखारा बराहान तिलामा काराबा देले लिबिरिबी ही नमाशो करून त्रमासे खेत्र लांदे अब्बा त्रमासी खात्र लांदे. या दिसापासून देवाक दिन वाजूया. आमच्या जिवितापासून देवाक वाखाणुया. परतून एक वेळ ताणें आमकां एकठांय केला आनी ताका वाखाणूंक आमकां ह्यो वेळ फावो केला. ताका दिन वाजूंक ताची स्तुती गाव त्या देवाक वाखाणुया. लुकाचो 6 22 आनी 23 ओळ आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 22 and 23. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेश करतीत, तुमकां भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचो निर्वास करतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां सर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी भागणारांक पासून तशेंच केलें. म्हज्या भाव भयणांनो, लुकाच्या 6 आमकां देवाचें उतर सांगता. जेजू ख्रिस्त खूद आपल्या शिसांक म्हणटा की मनशाच्या पुताक लागून जर तुमचो द्वेश करतीत, तुमकां भायर आयतीत, तुमकां अपमान दीत तर आनी तुमकां वायट म्हणटीत, तुमच्या नांवाची बदनामी करतीत, जाल्यार तुमी सुभागी. त्या दिसा म्हणटा खुशाल जायात, उडयो मारात, कित्याक एक व्हडली मजुरी आमकां देवान दवरलेली आसा. आयज आमच्याय जिवितान मोगाच्यानो जर आमकां देवाच्या उतराक लागून, स्वामी जेजू क्रिस्ताक लागून जर कोण आमचो द्वेश करतात, आमकां भायर आयतात, आमकां अपमानतात, आमकां आमचे फाटसून वायट उलयतात आनी आमकां दूख जाता, मोगाच्यानो देवाचें उतर सांगता तेन्ना तुमी सुभागी. कित्याक खूद स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता त्या वेळार उडयो मारात, कित्याक एक सर्गार व्हडली मजुरी आमकां जण एकल्याक आसा. आयज जर देवाच्या उतराक लागून, देवाच्या सत्ताक लागून आमकां त्रास जाता, कस जाता, जाल्यार मोगाच्यानो आमकां जण एकल्याक एक व्हडली मजुरी आसा आनी देव आमकां ती दिता. देव आमकां ती दिता. जे भाशेन जेजू क्रिस्ताचें उतर परगट करतना शिसांक जायत त्रास भोगूचो लागलो आनी हेच देवान आमकां कळीत केला. देवान तुका आनी म्हाका कळीत केला. देवाच्या राज्या पासून आमकां सोंसूचें पडटलें. देवाच्या राज्या पासून आमकां अपमानाची उतरां घेवची पडटली. देवाच्या राज्या पासून आमकां समाजाचें भायर वचचें पडटलें. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाजूया. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसतना आमकां आनी दुसरे कोणाची गरज ना. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसतना आमकां भियोची गरज ना. आमी एकली ना आसा मोगाच्यान. तो आमच्या सांगाता आसा जाल्यार, कित्याक तोच आमकां सांबाळता, तोच आमकां राखता, तोच आमकां देणेनी भरता. वाचूया, ताची स्तुती करूया. देवाक वाखाणूया, ताची आराधना करूया. घिने घिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए. गिने गिने के स्तुति करूं
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। तोच आमकां सांबाळता मोगाच्या, तोच आमकां राखता आनी कोण ना ह्या संवसारान आमकां सांबाळणार, आमकां राखणार तोच आसा मोगाच्यान, तोच आसा जो आमकां सांबाळता। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा। तो बरो देव आसा, तो सदांकाळचो देव आसा। आमेन, हालेलुया। पळय आजचे देवाचें उतर घेवया। रोमकरन चॅप्टर 2 वर्स 1 ते अशे भाशेन बरयता, देखून मनशा तूं कोणूय जा, तूं दुसऱ्यांचेर नितीचें फर्माण मारशील जाल्यार निबा साव वाटना। कित्याक जेन्ना ताचेर तूं फर्माण मारताय तेन्ना तूं तुकाच गुन्यांवकारी करताय। जर तर ज्या कर्तुत्वांक तूं फर्माण मारताय तीच कर्तुत्वां तूं करताय, तशें करताय ताचे आड देव आपले फर्माण मारता तें सारकें म्हूण आमी तर जाणाव। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो हय देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणा, जर तूं दुसऱ्यांचेर नितीचें फर्माण मारशील जाल्यार तुका निभाव वाटना। कित्याक ज्या वेळार तूं फर्माण मारताय तेन्ना तुकाच गुन्यांवकारी करताय। तर ज्या कर्तुत्वाक तूं फर्माण मारताय तीच कर्तुत्वां तूं करताय। आमेन। जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांका दोश लायता। तूं तसो आसाय, तूं तसोच आसाय, तूं तसोच आसाय, तूं असो, तूं तसोच। पळयात, हे जे दोश लावचें काम आसा ना, हें देवाचें ना आसा। कित्याक खंयचोच मनीस परिपूर्ण ना आसा, खंयच्याच मनशाक परिपूर्ण जावंक जायना। आयज जर हांव जर दुसऱ्याक दोश लायता जाल्यार म्हजे भितर कितें तरी दोश आसतलो जाका लागून कोण तरी म्हाका दोश लावंक जाता। प्रेज द लॉर्ड। पूण आतांशे आमच्या ह्या दिसांनी आमी जर पळयता जाल्यार जायते लोकां ह्या दिसांनी एकामेकाक दोश लायत आसात। कितें वस्तू घेतल्यारूय वस्तूक आमी दोश लायता, कितें वस्तू आमच्या घरान विकती हाडल्यारूय आमी दोश लायता, कोण विकतो घेवन येता तेकाय आमी दोश लायता। म्हटल्यार आयज दोश लावचें काम जायते ह्या संवसारान घडत आसा। प्रेज द लॉर्ड।
आनी देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, तुका दुसऱ्यांका दोश लावंक जायना. कित्याक ज्या वेळार तूं दुसऱ्यांका दोश लायताय, पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजे भितरूय अशें कितें तरी आसा जाका लागून दुसरी तुका दोश लावंक जातात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ह्या संवसारान खंयचोच मनीस परफेक्ट ना आसा. देखून आमी पासून ज्या वेळार दुसऱ्यांका उपदेश करता त्या वेळार आमी पासून परफेक्ट जावंक जाय. हें खूब व्हडलें गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवान ज्या वेळार खुर्साचेर मेलो, ज्या वेळार आपलें जिवीत तुका आनी म्हाका समर्पण केलें, त्या वेळार तेणी कोणाचेरूच दोश लावंक ना. कोणाचेरूच दोश लावंक ना. पूण तेणी आपलें जिवीत देवाक समर्पण केलें. इजाईस प्रवादी म्हणटा, एका मोन्या मेंढरा भाशेन, वासरा भाशेन, एका मेंढरा भाशेन तो वगी रावलो. एक तोंडांसून जाप काडली ना. जसो एक मेंढरो बली करूंक व्हरतात तसो. आमेन. पण समजून घेयात, दोश लायन हें काम हें सैतानाचें आसा, न्हू देवाचें. ओके, आतां आमी दोश कित्याक लायता हें आनी पयलें समजूंक जाय. आमी दोश कित्याक लायता? कित्याक तर आमकां जें कितें तेणी केलां तें पसंद ना. ओके, जायते जाणां दोश कित्याक लायता? ज्या वेळार जें कितें तेणी केलां वा जें कितें तेणी हाडलां तें पसंद ना. दुसरो आमी दोश लायता, जें कितें तेणी केलां, जें कितें तेणी हाडलां तें पसंद आसा, पूण आमचे भितर एक जलसपणा आसा, एक जलसीची भावना आसा. देखून आमी ताका दोश लायता. म्हटल्यार आमकां सांगल्या बगर वा आमकां विचारल्या बरोबर तुवें हाडलेंच कशें. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार हें दोश दिवचें काम हें बेश्टेच येना. हें दोश दिवचें काम हें जलसी कडसून येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार मनशांचे भितर जलसी आसता त्या वेळार दोश लायणें हें काम आसता. ज्या वेळार तूं मनशांका दोश लायताय त्या वेळार मोगाच्या भावान सगळ्यान इम्पॉर्टंट जावन आसा, आमी कांय वयर कोण तरी दोश लायणारो आसा. घडये तूं त्या विशयान परफेक्ट आसा, पूण दुसऱ्या विशयान तूं परफेक्ट ना आसाय. देखून दुसऱ्या विशयान तो तुजेका दोश लावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, समजून घेयात बाबा, जायतीं जाणां ह्या संवसारान खंयच्या मनशांनी कितें बरें केलेलें तांकां पसंदूच पडना. थोडीं जाणां म्हणटात, अरे कितें तुका सजमोंक ना, हें जर अशें केलें आसलें तर तूं बरें आसलें. थोडीं जाणां म्हणटा, अरे तूं अशें कित्याक केलें, तें जर तशें केलें आसलें तर तूं बरें आसलें. म्हटल्यार ह्या संवसारान वा ह्या समाजान आतां आमी रावता, कोणाक आमकां बरेंपण नाका, कोणाकूच नाका. ती तुज्या तोंडार उलयतली, ती तुज्या तोंडार कितली बरी आसत म्हणून सांगतली, तुमकां दिसचे पासून ना. ती उलयता आनी ती तुमच्या तोंडार, ती तुमच्या फाटसून कितें उलयतात ती तुमकां समजचे पासून ना. तुमकां दिसता कितें, ही मनीस म्हाजो कितलो मोग करता, ही मनीस म्हाजो कितली केअर करता. ना, तशें ना. हेका लागून तुमकां आत्म्या सांगाताक एकवट करूंक जाय, हें गरजेचें. कित्याक आयज लोकांची कॅपेसिटी ना फुड्यान उलोवंक. आयज लोकांची कॅपेसिटी ना सामकार उलोवंक. देखून लोकां ही फाटसूनच उलयतात. प्रेज द लॉर्ड. लोकां ही फाटसून उलयतात कित्याक फुडें तांकां फेस करूंक जागा नासता. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमचें कितें जर चुकीचें आसा तुमी तोंडार सांगात, फाटसून सांगू नाका. कित्याक फाटसून सांगणारे सारके ना. प्रेज द लॉर्ड. तोंडार सांगलेलें सारकें. कित्याक त्या वेळार तूं क्लियर आसताय. कितें तर तूं तोंडार सांगता, ना हें चुकीचें, हें क्लियर. जर तो चुकीचो ना जाल्यार तोय तुका रिस्पॉन्स दिता. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार आमी फाटसून उलयता त्या वेळार एकाच्यो खबऱ्यो आमी करता आनी टोटली रॉंग जावन आसा. आमेन. टोटली रॉंग जावन आसा. देखून देवाचें पुस्तक कितें म्हणटा, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, देखून मनशा तूं कोणूय जा म्हणटा, पूण दुसऱ्यांचे नितीचे फार्माण मारशील जाल्यार तुका आनीक वाट ना. कित्याक जेचेर तूं फर्माण मारताय तेकाच तूं गुन्यांवकारी करताय. तर ज्या कर्तुत्वा लागून तूं फर्माण मारताय तीच कर्तुत्वा तूं करताय. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू ख्रिस्त म्हणटा,
तुज्या दोळ्यान आसा ती घाण सारकी पयली काड आनी मागीर दुसऱ्याच्या दोळ्याची घाण तूं काडूंक वच आनी तुका मागीर सारकें दिश्टी पडटलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ह्या संवसारांत आयज जी मनशां तुमच्या सांगाताक आसात ती मनशां तुमच्या सांगाताक ना. आमेन. आनी जी मनशां तुमच्या सांगाताक ना ती मनशां तुमच्या सांगाताक आसात. प्रेज द लॉर्ड. सो वळखोंक शिकोंक जाय आमच्या जिवितान कोण आमच्या सांगाताक आसात आनी कोण आमच्या सांगाताक ना ती. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमच्या तोंडार जी उलयतात ती 100% आमच्या सांगाताक आसतली, पूण आमच्या फाटल्यान उलयतात ती म्हाका सांगूंक जायना 100% तुमच्या सांगाताक आसतली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तोंडार उलयतात तांकां जाणा कितें तर हांव फेस करूंक शकता ह्या भुरग्यांक, पूण फाटसून उलयतात तांकां खबर ना कितें तर आमी तांकां फेस करूंक शकता वा ना. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, खूब इम्पॉर्टंट आसा आमी दुसऱ्यांका दोश लावचे न्हू. आमी दुसऱ्यांका दोश लावचो न्हू. कित्याक जो दोश आमी दुसऱ्यांका लायता एक दीस तोच दोश आमकांय पडोंक जाता वा तोच दोश एक दीस आमचेर लायलेलो आसलो. आमेन. पळयात, देवाचें उतर म्हणटा देवान तुमकां सगळ्या पातकांची वायट करण्यांसून खोटेपणांसून मेकळी केल्यात. आतां एक तूं नई रचना जावन आसा. आदले ते सगळें गेले. आतां देवाचें सामर्थ्य तुजे भितर वस्ती करता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करता.